मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 20:7 वड 31 ते 37. नव्यान तीराच्या प्रांतांतलो बायट सोरून सिदोनाचे वाटेन 10 नोकराच्या मुलका मोदल्यान जेजू गालिल्याच्या दर्याशी आयलो. तेन्ना कोण एकल्या जड जिबेच्या बेऱ्याक ताचे सुरशें हाडलो आनी ताचेर हात दवर म्हूण लोकान जेजू कडेन मागलें. आनी लोकां मोदलो ताका कुशीन व्हरून जेजून ताच्या कानांनी आपलीं बोटां घालीं आनी आपली तिंबी काडून ताचे जिबेक लायली. मागीर सोर्गाक दोळे उबारून ताणें सुस्कार सोडलो आनी म्हणलें, एफाता, म्हणगे तुजे कान उक्ते जावं. म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांदपाट सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. आनी कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें. पूण जितलो तो तांकां फर्मायतालो तितली ओदीक तीं परगडटालीं आनी सांगूं नजो तितलीं तोटकावून म्हणटालीं, हाणें सगळें बरें केलें. ताणें बेऱ्याक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.